नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. नगरगावच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात पोलिसांनी वासुदेव ओझेकाराक अटक केल्या. कांय म्हत्वाचे पुरावे हाताक लागल्यात, सुत्रांची माहिती. मजगती चौकशे खातीर ताब्यात घेतिल्ल्या 18तल्या 15 जाणांक सोडले. तिगांची चौकशी चालू आसा. तांकां सोडचे म्हूण थळाव्यांनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर शुक्रारा सांजे गर्दी केल्ली. देखिए, वालपोई का जो इंसिडेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वहाँ पे मर्डर का केस रजिस्टर किया था इन अंडर एफआईआर नंबर 27/25 और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की काफ़ी टीम उसके अंदर काम कर रही हैं। सिर्फ वालपोई पुलिस स्टेशन की टीम्स नहीं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो भी काफ़ी स्टाफ को अलग अलग पुलिस स्टेशन से हमने लगा के उसके अंदर काम पे लगाया है। अभी इन्वेस्टिगेशन अर्ली स्टेजेस पे है और फिलहाल इसके अंदर आप लोगों को हम ये बता सकते हैं अभी कि वी हैव मेड द फर्स्ट अरेस्ट। इसके अंदर हमने एक वासुदेव ओझेकर जो 43 ईयर्स उनकी उम्र है, सन ऑफ नकुल ओझेकर, ये रहने वाले अम्बेडन नगर गांव के हैं, सत्तरी के। इनको हमने अभी अरेस्ट किया है और इसके अंदर बाकी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको इस समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है। उनको अभी हमने पुलिस कस्टडी के लिए मांगने के लिए कोर्ट में पेश किया है और बाकी उसके अंदर जो भी आगे प्रोग्रेस होगी वो हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। देखिए, डिटेन करना सही शब्द नहीं होगा। हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था और जब भी हम क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं, देयर आर रीजंस वेयर वी कॉल देम फॉर क्वेश्चनिंग एंड देयर वर रीजंस फॉर अस टू बिलीव दैट सर्टेन पीपल हैड टू बी क्वेश्चन्ड. They were questioned and after questioning all of them were released and अगर फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा. पेडण्या खाजण्या एके अल्पवयीन चलयेक पिडपाचे केशीत पेडण्या पुलिसांनी समीर कोरगांवकाराक अटक केल्या. ताका भेडशी दोडामार्ग ताब्यात घेतला म्हूण म्हायती मेळटा. चलयेक पिडपाची घडणूक खंय 14 तारखेर घडिल्ली. पुलीस एक्शन घेना म्हूण थळाव्यांनी 2 दीस पुलीस स्टेशना मुखार निदर्शनाय केल्ली. 14 एप्रिलाक पेडणे खाजणे एका अल्पवयीन चलयेक पिडपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या घडणुके उपरांत दोशीक अटक करची म्हूण मागणी जाताली. पुलीस एक्शन घेना म्हूण थळाव्यांनी 2 दीस पुलीस स्टेशना मुखार निदर्शनाय केल्या. आता 5 दिसा उपरांत संशयित समीर कोरगांवकाराक अटक केल्या. ताका बेडशी डोडामार्ग सावन ताब्यात घेतला. पेरने केस के अंदर we had registered a case under FIR number 21/25 in Perne police station. The cases were registered in several sections of Bharatiya Nyaya Sanhita and certain provisions of the SC/ST Act were also invoked. The investigation is being carried out by a DYSP rank officer as is mandated by the Act. And इसके अंदर जो प्राइम एक्यूज्ड है समीर कोरगांवकर, जिसको हम तलाश कर रहे थे एंड ही वाज रनिंग अवे, वी हैव फाइनली वी हैव अरेस्टेड हिम दिस मॉर्निंग व्हाइल ही वाज हाइडिंग. ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम भेडशी इन महाराष्ट्र. वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके अब जो भी आगे की न्यायिक प्रक्रिया है, वॉट एवर इज़ द नेसेसरी जुडिशियल प्रोसेस that has already been initiated and we will take the case to its logical conclusion within a time bound manner. तो वो डिले क्यों हो रहा था? वो प्रोटेस्ट कर रहे लोग, डिले क्यों हो रहा था अरेस्ट करने में उसको? नहीं, अरेस्ट करने का डिले नहीं हुआ है. The accused was on the run और our teams were chasing him and eventually we caught him. केंद्र सरकारान भोमा रस्त्याचो निधी मंजूर केल्या उपरांत भोमकार शेनवारा सकाळी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्री म्हणटा रस्त्या खातीर एकूय घर वा देवूळ वचना. खंयचें वता जाल्यार सांगचें, सरकार प्लान बदलूंक तयार. मजगती मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांक सोमारा मंत्रालयांत आपयल्यात. तांकां खंय प्लान समजून सांगतले. भोमा ते ओल्ड गोवा 4 लेन हायवेच्या कामाक केंद्र सरकाराकडच्यान निधी मंजूर जालो. सुमार 7 किलोमीटरच्या रस्त्याक 1060 कोटी मंजूर केल्या म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन माहिती दिल्ली. ह्या रस्त्याक थळाव्यांनी बरोच विरोध केल्लोय आमी पळयलो. शेनवारा सकाळ फुडें थळावे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. कोणचीच घरां वा देवूळ वचचें ना, ताची जतनाय सरकार घेता, मुख्यमंत्री उलयलो. ती करपाक म्हाका वचूंक जाय. हांव जर हांगासर उरलो, हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक ना. तुम्ही परवा तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पळय न्ही, परवा 10:30 वरांचेर मंत्रालयान ओके
तुमी येयात, हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक घेवन आपयता, जेणे करून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता. काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येदो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना. हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता. आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात, हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा म्हजी. जालें? कितें म्हणटा तर आतां पळय टेक्निकल कमिटी न्हू फक्त एक अर्दवरा खातीर म्हाजें आयक, तुमी पयलीं एकदां येयात, हांव तुमची टॅक्निकल कमिटी म्हाजी ग्रावंडार हांव धाडटा. सांगता उगीच लोकांक बेश्टा अशें तिश्टेच दवरप म्हाका आवडना. हांव सांगता तुका, लोकांक तिश्टेच दवरप म्हाका आवडना. तुमकां जर दिसलें 40 जाणां येवपा जाय तुमी 40 जाणां, हांव बसयता तुमकां दाखयता. एकदां तुमी थंय पळयात, मागीर आसा तशें तुमकां टॅक्निकल टिमीक थंय धाडपा जाय मरे, तो मार्क करून दाखयतलो. ते पळय हे हांगा येतलें, हांगा येतलें, हांगा येतलें. जालें? चला ओके. सोमारची 10:30. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या ते कुर्टी रस्त्याची वर्क ऑर्डर फायल कोणे तरी 5 म्हयने जाले लिपोवन दवरल्या. शेतकी मंत्री आनी फोंडेचो आमदार रवी नायक उलयलो. कांय लोक खंय अडचणी हाडपाचें काम करतात, तशें करचें न्ही. कोणे फायल लिपयली ताची इन्क्वायरी जावची. रवी मागता सरकाराक खंय बदनाम करपाचें काम. म्हणजे आमी आनीकय खूब कामां जातलें आशिल्लीं. मागीर बाकी खंय आसा पळय कोणी मागीर अडचणी हाडपाचें काम करता, फायल लिपोवपाचें काम करता, तें करून आमी हें करता. इन्क्वायरी मागता तेंच्या जी कोणी फायल ना केली मागीर तुमी सांगता मागीर फायल ना जाल्ली आसा. अरे बाबा तुमकां वचपाचो रस्तो तो तुमचो कुट्टी तुगेले हेज्यो हें आसा पळय टायर्स हॉल थंयच्यान सामको कुट्टी एगल घरा आपेवा तो रस्तो कोण फायलूच ना करून दवरली. 5 म्हयने जे हे सगळें जाल्ले. म्हणजे अशे तरेन आमच्या भितर कोण तरी आसात ती आमचे हें हाडयता. म्हणजे PWDनीच कोण तरी आसा अशें कोण काय कळना. PWD आसा कोण आसा काय कळना. म्हणजे हाडून दवरली फायल पण दिली फायल कोणा कडेन तेजी इन्क्वायरी करताली. म्हणजे अशी करून तर 5 म्हयने आमची फायली लिपोवन दवरल्यो. म्हणजे गव्हर्मेंटाक बदनामी करपाची करता, लोकांक त्रास करता. हें अशें जावपाक जायना. आमी आमचें काम आमी करतात आनी करीत रावतले सगळे. आनी हें सगळें आतां आमी शिरवाना हे सगळे तरेचे अप टू कलामध्ये सगळे रस्ते जातले. मंत्री गोविंदाच्या बदनामीची आपणे सुपारी घेतिल्ली ना. पयशे खावपी सुपारी घेवपी लोकूच असलो विचार करतात. शरद पोंक्षेची मंत्री गोविंदाक जाप. 2 मिनटांनी 10 मिनटां खंय लायटी गेल्ल्यो. चूक नासतना आपल्याक प्रेक्षकांची माफी मागची पडली. कलाकारांनी आपले बदनामीची सुपारी घेतल्या म्हूण गोविंद उलयल्लो. शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. डेफिनेटली हे सिद्ध झालं नाही. अरे 2 मिनटाचं अरे डेफिनेटली झालं नाही. अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांगया, टॅक्निकल गोष्टी केदें व्हडलें साऊंड मॅनेजमेंट सुद्दां जर आसलें तर टॅक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा. हो सादो प्रश्न. माझ्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी. माझा सुपारी घेण्याचा काय संबंध आहे? ज्यांच्या डोक्यामध्ये 24 तास असे विचार चालू असतात, सुपारी घेणं, पैसे खाणं, त्यांना सगळं जग तसंच वाटतं. सगळेच जण सुपारीबाज आहेत किंवा पैसे खाणारे आहेत. मी आलो, नाटक माझं बंद पडलं. माझ्या रसिक प्रेक्षकांची माझी काही चूक नसताना मी माफी मागितली. रसिक प्रेक्षकांमधून गावडे नाव ऐकायला येतो. तेव्हा मी विचारलं पण हे गावडे कोण? तेव्हा मला ते सांस्कृतिक मंत्री आहेत. तेव्हा मला कळलं की ते सांस्कृतिक मंत्री आहेत. आतमध्ये मेकअप रूममध्ये मी दाखवलं त्यांना संपूर्णपणे एअर कंडिशनचं जे मशीन लावलंय त्यातनं बर्फ खाली पडत होता. आम्ही खाली कचऱ्याच्या कुंड्या ठेवल्या होत्या, ते पाणी पडू नये आणि अख्खी मेकअप रूम ओली होऊ नये म्हणून. गोव्याच्या रसिक प्रेक्षकांची, कलाकारांची खरं तर गावडेंनी माफी मागायला पाहिजे होती. हे नाट्यगृह नाटकवाल्यांच्या हातात द्या, त्यांना व्यवस्थित पगार देऊन तिथे मॅनेजर म्हणून बसवा. नाट्यगृहाला एक चांगला व्यवस्थापक पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, नाट्यगृहाची जी टेक्निकल गोष्टी असतात, साऊंड इंजिनियर, लाईट इंजिनियर, हे तिथे प्रत्येक प्रयोगाच्या वेळेला हजर पाहिजे. धन्य आहेत गावडे आणि धन्य आहे तो सांस्कृतिक मंत्री. आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकार आणि किरण कांदोळकार भंडारी समाजाचे जनगणनेच्या इश्यूचेर मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे.
मुख्यमंत्र्यान खंय 2026 केंद्राच्या सेन्ससा बरोबर जनगणना करपाचें उतर दिलां. कांदोळकार म्हणटा मांद्रेकाराचें खबर ना, मात आपूण वेंचणूक लढटलो. ताका खंय सगळ्या समाजाचो तेंको. जनगणनेच्या इश्यू वेल्यान सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांक मेळिल्ले बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षान मुख्यमंत्र्याकडेन बसका अरेंज केली म्हूण आदलो आमदार किरण उलयलो. कशें आहा, CMाक आमी पयलीं मेळ्ळे भंडारी समाज म्हणून. तर काल मागीर तेच्या उपरांत आमी रिप्रेझेंटेशन वेगळे वेगळे म्हणजे CMाक दिले उपरांत अध्यक्षाक दामू नायकाक दिले, मागीर तेच्या उपरांत मोगोचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय काँग्रेसीक दिले. सो हेजी दखल घेवन दामू नायक जो पार्टीचो BJPचो अध्यक्ष आहा हेणें दखल घेवन काल आमचे CMा वांगडा मिटींग दवरलें आनी तेंच्यांनी आमकां आपयल्लें. सो त्या मिटिंगेन खाली एक्स आमदार आनी एक्स मंत्री जे आसले हांकांच आपयल्ले आनी मिक्स आसले. हांव इंडिपेंडंट आहा, कोण BJPचे आसले, कोण श्याम सातर्डेकर काँग्रेस. आनी थंय मागीर चर्चा जाली. CMान कांय डिफिकल्टीज सांगल्यो आपल्यो, म्हणजे जी सेन्सस करपाक जाय ते आतां करच्या बदलाक आपूण 2026 जे जनरल देशभरान सेन्सस जातले पळय तेन्ना करून घेता अशें म्हणून सांगलें. आनी आमी तेजेर मान्य एग्री जाले. सेन्सस मागपाचें कारण आमची जी भंडारी समाजाची खास करून जी सेन्सस दाखयल्लो आहा 2011 आनी तेजे मागीर केन्ना हो केल्लो आहा तितून खूब कमी दाखयला, 2.5 लाखाच्या आसपास दाखयता. आनी आमचो समज हो आहा की आमी 4 लाखाच्या वयर आहा. सो चुकीचो सेन्सस जाल्लो आहा हें आमी सजमता आनी खऱ्यांनी तशें आहात गोंयचे हे. तसोच बाकीची जी OBC घटक आहा हेंचो सुद्दां चुकीचो, म्हणजे ते हाडून सारकें 27% बसयलां अशें आमकां दिसता. आमची हें पॉप्युलेशन तेज्याहून सुबेस आहा. सो हेका लागून आमी हो सेन्सस मागता आनी सबंद सगळे OBCचो जावचो, गोंयचे सबंद जनतेचो जावचो, जेणे करून कळचें आमकां की हांगासर कितली पर्संटेज कोणाची आहा. जनगणनेच्या इश्यूचेर दामू नायक म्हणटा सरकार समाजाच्या सगळ्या घटकांक वांगडा घेवन फुडें वता. काल तुमची भंडारी समाजाच्या माजी मंत्री आशिल्ले तेंचे बरोबर मिटींग जाली. कारण कितें? जे काही विषय आसा ते विषय जे तांच्या संदर्भान मागणी आसात कितें तांकां वेवस्थीतपणे हाडून मुख्यमंत्री आमी जर बसून तांचे प्रश्न तडीक घेवपाक जाय. हो तातूंत भितरलो हें. कारण शेवटी हें सरकार समाजातले सगळे स्तराचेर आसा न्ही, सगळे स्तरांतल्या लोकांक आसा, तो मागीर खंयच्याय समाजाचो आसूं. आनी त्या खातीर त्या समाजाच्या हिताक लागून हें सरकार निर्णय घेता. स्टुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते आनी सगूण गावडे. फोंड्या दुर्गा भाटात भोवत्या सुण्यांचो 1.5 वर्साच्या चलयेचेर हल्लो. चली आगताक सोंपले. सकाळी खेळूंक म्हूण भायर गेल्ले कडेन सुणी खंय त्या चलयेच्या आंगार गेली. चडूच जखमी जाल्ल्यान चली सोंपले. लोक म्हणटा भोवती सुणी वाडल्यात, पालिकेन उपाय करचो. एक भुरगे आमचे धाकले वाड्या वयले हांगा सकाळी फुडें खेळटाले थंय. खेळटा ते अशें सकयल देंवले म्हणटकीर हांगा एक 10-15 कुत्रे सामके अटॅक केले ताका. अटॅक करून हांगा ओडीत हांगा येयलो खंय. हांगा येयलो सामके ताका अटॅक मारलो. ते धाकले भुरगे न्ही, अटॅक करीत जाल्यार मागीर एज ताका आसतली एक 1.5 वर्स बी आसतली. सामकें सायडीन व्हेला. आतां फोन करून विचारले आमी ताका. आतां जीव ना म्हणून, जीव सोडला म्हणून सांगलें तांचे. पेरंट्स बीन कोण आशिल्ली सकाळचे वांगडा? सकाळी ना, ते घरा कडल्यान अशें खेळटा भायर सरले सकाळ फुडें. हांगा हे कुत्रे भरपूर आसा काय म्हणटा? भरपूर आमी जाय ते फावटी ताका फातर मारून 25-30 त्या म्हणटा प्रोसेस चालू आसा ते. आनी थंय जागो दिवन आमी एक डॉग शेल्टर घालून थंय आमी सगळे जे कुत्रे हांगा आसा फोंड्या सिटी भितर तांकां थंय व्हरून स्टरलायज करपाचें आनी तांकां सगळें वॅक्सिनेशन करून तांकां वेगळे कोण ट्रिटेड डॉग आसा तांकां वेगळे दवरपाचे. म्युन्सिपालिटी बरी डिसिजन घेता की बाबा हांकां मारपाक जाय, पूण थोडे लोक ते मारपाकूच दिवपाना तुका. सो हाजेर एक एमिकेबल कितें तरी काडपाक जाय. खूबच वायट दिसलें की एक ल्हान 1.5 वर्साच्या चलयेक तांच्यांनी उडून व्हेल्या. कितले म्हण कुत्र्या वतलो तो पळय जाल्यार एक रानकिरी कुत्रे पळोवपाक मेळटा पळय. थंय जशे एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय. सबंद म्युन्सिपालिटी एरिया आमचे प्रयत्न हे चालू आसात. आमी कितें करता तेंकां पीपल फॉर एनिमल ते मनीस येता तेंकां ते व्हरता, स्टरलायज करता, परत हाडटा त्याच जाग्यार हाडून सोडटा. तळय दुर्गाबाट हांगासर आनी 1.5 वर्साची चली हे सकाळी फुडें घरांतल्यान भायर सरले खेळपाक लागून म्हणून कुत्र्यांचे ग्रुपूच आयलो आनी तेजेर एटॅक केलो. आनी तेजेर एटॅक असो केलो की तेजो जीव गेलो तितूर. लोक आहा हो तांकां रस्त्यार हेवटेन जेवण घालता आनी ते जेन्ना भुकेल्ले आसता तेन्ना अशें करून ह्या लोकांचेर जावं ल्हान भुरग्यांचेर एटॅक करता. तळय दुर्गा भटाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सगळ्या राजकीय पक्षांनी हिंदूंचे हित सांबाळचे.
तेच देशाचें हित. विश्व हिंदू परिशदेचो महामंत्री मिलिंद परांदे प्रुडंटाकडे उलयलो. मुसलमानांची लोकसंख्या वाडटा ती पळयल्यार तांचो आमदार जावंक वेळ लागचो ना. गोंयच्या लव जिहादाच्या केशी विशीं म्हायती घेता. बेकायदेशीर बीफ ट्रान्सपोर्टाच्या इश्यूचेरूय परांदे उलयलो. सरकाराची खंय एक्शन जाय. किसी भी राजनीतिक दल ने हिंदू हित के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. हिंदू हित ये राजनीति का विषय नहीं रहना चाहिए. हिंदू हित के बारे में हर राजनीतिक दल ने बात करनी चाहिए. आज वो पॉलिटिक्स की बात हो गई. ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है. ये देश हिंदू बहुल देश है. इस देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति है. इस देश का इतिहास हिंदुओं का इतिहास है और हिंदुओं का हित ही इस देश का हित है. हिंदू हित में किसी का भी अहित नहीं है. देखिए, जीत के आने की स्थिति में आएगा तो हो जाएगा ही. लेबर करके आ रहा है झूठे कागजात लेकर, मगर उसके पास में जो आइडेंटिटी है वह आइडेंटिटी भारत की है. किसी ने कहाँ से न कहाँ पैसे देकर कागज बनाया हुआ है. तो यहाँ पर भी अन्य भाषाओं के साथ में बंगाली भाषिक भी मुसलमान आ रहा है. तो पैटर्न यहाँ पर भी है क्या, ये देखने की जरूरत है. इतना ही मेरा कहना. मगर आज लाखों महिलाएं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद दसों हजार बहनों को वापस लाता है, तो हम तो देख ही रहे ना जमीन के ऊपर. कोई जाति, बिरादरी, भाषा इस संकट से अछूती नहीं है. तो गोवा के एग्जैक्ट आंकड़े मुझे भी देखने पड़ेंगे. आपने एक आंकड़ा कोट किया है, आगे पीछे रहेगा, उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है मुझे. होगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी का गवर्नमेंट, तो हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा है निश्चित रूप से उनसे, मगर सभी राज्य सरकारों से हमारी अपेक्षा है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट देश में कानून है, संविधान में बातें लिखी हुई है, वो पालन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रशासन की है. हांव कुडचडकार विधानसभेर वचपाची इत्सा आसा, मात निमाणो निर्णय पक्ष घेतलो. BCCIचो जोड सचीव रोहन गांवस देसाय राजकीय इनिंगाचे शिनाल सोडला. वेंचणुके विशीं रोहन पयलेच खेप उघड उलयला. गोंयच्या क्रिकेटरांची गुणवत्ता खंय विराट कोहलीच्या तुळेचीच, मात तांचे मेंटल टफनेस ना म्हूण फाटी. ताचेर खंय काम चल्लां. BCCIचो जोड सचिव रोहन गावस देसायाचो कुडचड्याच्या काबराच्या गडाचेर दावो. विधानसभा वेंचणूक कुडचडेच्यान लढपाची इत्सा आसा, मात निमाणो निर्णय खंय पक्षाचो. तिकीट दिवप ना दिवप हें पक्षाचेर पक्षाचें आसा. दॅट आय अग्री. तुमकां इच्छा आसा कितें म्हणून तुमकां कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा 2027? हय ऑब्वियसली आसा. यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम कुडचडे? आतां कुडचडेचो वोटर फाल्यां सकाळीं म्हाका सपोज तिकेट दिताय बीन जाल्यार हांव खंय केप्यां आनी कुंकळ्या आनी सांग्यार आनी काणकोण वचून हांव लडोवपाक शकना. इतले व्हडली हेंय ना म्हणजे की आमच्या गांवांत आमचें कितें आसा जाल्यार कितें काम आमचें कुडचड्यारच आसा न्ही. बट एकच थंय प्रश्न येता की यू हॅव अ सिटींग BJP MLA इन कुडचडे. येस. मागीर हय, BJP आमदारा खातीर आमी काम केलां. फाटल्या 22च्या इलेक्शनाक आमच्या आमदाराक निवडून हाडपाक कुडचड्यार हांवूय भोंवलां. आणि तुमची पॉलिटिकल एम्बिशना लागून भरपूर वाद जाल्यात, अंतर्गत सारकी धुसफूस जाल्या. हाव आर यू लुकिंग एट इट? पयली गोष्ट म्हणल्यार म्हाजे पॉलिटिकल एम्बिशनाक लागून कोणाक त्रास जावचे ना. दुसऱ्याक जर दिसता जाल्यार आपल्याक त्रास जाता म्हणून दुसऱ्याक दिसता जाल्यार तो तेजी इनसेक्युरिटी, म्हाजी न्ही. आतां पॉलिटिकल म्हणटा आमी काम करीत येयले, आमी सोशल फिल्डान आसा, आमी प्रत्येक जाण आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, आमी काम करीत आयल्या आनी फाल्यां आमकां पक्षय सांगता की काम करा म्हणून. आमी कोणाच्या दबावा खाली येना. आतां तो खंय तरी जसो काम करून करून जसो मनीस मुखार सरता आनी दुसरो मुखारलो मनीस जर इनसेक्युअर जाता जाल्यार इट इज हीज फेलियर अशें हांव म्हणटा. आनी आमच्या पक्षाची एक रीत आसा, एक शिस्त आसा. आमी केन्नाच आमकां टिकेट जाय म्हणून खंयचोच आपले हितून सांगचो ना. आमचे पक्षान कशें आसा, आमचें एक सिस्टम आसा, आमचें काम पळयता. सपोज तांकां दिसता की बाबा रोहन कॅन बी अ प्रोबेबल कॅन्डिडेट जाल्यार टिकेट मेळटली. तुम्ही म्हणटात इन व्हेरी सिंपल टर्म्स तुमकां 2027 कुडचडेच्यान कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा आसा. तिकीट दिवप काय ना हे पक्ष थारायतलो. लोक थारायतले, पक्ष थारायतलो ऑब्वियसली. गोंयचे क्रिकेटर्स केन्ना टीम इंडियात खेळटले काय विचारल्यार रोहनान अशी जाप दिली. मॅन इन ब्लू इज गोइंग टू प्ले फॉर गोवा. एक वायट दिसता की मॅन इन गोवा इज स्टील नॉट प्लेइंग फॉर मॅन इन ब्लू. हांव प्रत्येक प्लेयरा कडेन तुमी रणजी ट्रॉफीच्या खंयच्याय प्लेयरा कडेन विचारा. फाटले 2-2.5 वर्सां हांवें प्रत्येक प्लेयरा कडेन ह्या गोश्टीचेर हांवें इन डिटेलान उलयलां. तातूंत भितर म्हाका एकूच गोश्ट दिसली की ती म्हणटा ती मेंटल रेडीनेस आमची ना. जी आमची एक मेंटल टफनेस म्हणटा खंयची गोश्ट करता आसतना. एक मोठी स्टेज आयली न्ही जाल्यार त्या खंय तरी मातशें तांकां झक्क जाता. म्हणल्यार आतां फाल्यां सकाळीं गोवा इज प्लेइंग अगेन्स्ट कर्नाटका ऑर एनी अदर बीग स्टेट्स. प्लेयर्स आर सिमिलर
दोगांय कॅपेबल आसता आनी दोगांची टॅक्नीक सगळी सारकी आसता, एवरीथींग इज करेक्ट. फक्त एक तो मेंटल खंय तरी ब्लॉक उरता की अरे कर्नाटका व्हडली स्टेट, व्हडले प्लेयर तो इंडिया प्लेयर खेळटा, तो हो अमको खेळा, तो तमको खेळा, दबावा सकयल येता आनी थंय खंय तरी आमचें कोलॅप्स जाता अशें म्हाका दिसून आयलां. म्हाका आमच्या प्लेयरां मदीं कांयच कमी दिसना. फाल्यां सकाळीं तूं विराट कोहलीक कंपेर केलो आनी आमच्या गोंयच्या एक प्लेयराक कंपेर केलो, दे वील बी सेम, टॅक्नीक वायज दे वील बी सेम, एवरीथींग वील बी सेम, बट ही इज विराट कोहली बिकॉज ऑफ हीज मेंटली, बिकॉज ही हॅज अ डाय हार्ड एटिट्यूड, आनी आमचो खंय तरी प्लेयर थंय कमी पडटा आनी हें ओवरऑल हो चेंज करपाची आयची गरज आसा. आनी इट इज ऑलरेडी शेड्युल्ड आय थिंक इन द मंथ मे सेकंड हाफ अशें कितें केन्ना तरी तो वर्कशॉप आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिनींतल्यार सोंपता हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.